येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या डांगी कॉलनींतल्या हिलटॉप बार आनी रेस्टॉरंटात जालो व्हडलो स्फोटांत गाडयो आनी घराचें जालें लुकसाण. काल एबीव्हीपीच्या निशेधा उपरांत सेंट झेवियर कॉलेजीन घडणुकेचो निशेध करपी निवेदन केलें जारी. एबीव्हीपी संघटनेक तेंको दिवपाचो मुख्यमंत्र्याचेर एनएसयूआयचो आरोप. महाराष्ट्रांतले एबीव्हीपीचे वांगडी आसले निशेधाचो भाग म्हणटा एनएसयूआय. आयतारा मांद्रे ग्रामसभा जाली बरी तापट. ग्रामसभेत उदकाची समस्या, वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम, कोयर, स्थलांतरीत लोक अशा जायत्या मुद्द्या वयल्यान जाले थळाव्या आनी सरपंचा मदीं कोफुसांव. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. आयज म्हापशेच्या डांगी कॉलनींतल्या हिलटॉप बार आनी रेस्टॉरंटात एक व्हडलो स्फोट जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. स्फोटाचें कारण अजून कळोंक नासलें तरी बार आनी रेस्टॉरंटाच्या धन्याक फाऊल प्लेचो दुबाव आसा. ह्या घडणुकेक लागून कोणाक दुखापत जावंक ना, पूण 40 लाखां परस चड लुकसाण जालां अशें तांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. ही घडणूक आयज सकाळी सुमार 6:30 वरांचेर घडली. सकाळी 7 वरांचेर थंय पावपी उजो पालोवपी दळाक बार एंड रेस्टॉरंटाचो एक भाग उज्यांत पेटिल्लो दिसलो. पूण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक रेस्टॉरंटांत भितर 2 सिलिंडर मेळ्ळे म्हणून सिलिंडर स्फोट जावपाची शक्यताय न्हयकारली. फ्रीज आनी 2 कोल्ड रूम लेगीत तशेंच आसात अशी माहिती ताणें फुडें दिली. हिलटॉप बार एंड रेस्टॉरंटाच्या धन्यान हे घडणुकेचे फाऊल प्लेचो आरोप करून हे प्रक्रियेची पुराय चवकशी करपाची मागणी केल्या. रेस्टॉरंटाच्या शटरा लागसार जाल्ल्या स्फोटाक लागून आनी भायल्या भागाचेर परिणाम जाल्ल्यान रेस्टॉरंटाचें व्हडलेशें लुकसाण जालें ना अशें मालकान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. आयतारा मांद्रे ग्रामसभा बरीच तापट जाली. ह्या ग्रामसभेत पिवपाच्या उदकाची समस्या, वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम, कोयर, स्थलांतरीत लोक गांवांत खंयच्या सुवातेर राबितो करतात अशा जायत्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. ग्रामसभेत ह्या विशया वयल्यान थळाव्या आनी सरपंचा मदीं कोफुसांव जालें. पळयात पुराय बातमी. कोयराच्या प्रश्नावयल्यान सरपंच आनी थळाव्यांमदीं ताण निर्माण जालो. सरपंचान कोयराच्या विशया वयल्यान तिडक उक्तायली. पळयात. पहिलो प्रश्न तुझो आसा की when will the post office of Mandre shifted to its original place? कळ्ळें? गार्बेज रिलेटेड माझे प्रश्न अजून सोडवला ना. पय झाले तुझे प्रश्न. कशे झाले? पय इट इज अ डिसिजन ऑफ द चेअर. आम्ही डिसिजन आय डिसिजन डिसिजन ऑफ द चेअर. ना ना डिसिजन ऑफ द चेअर. कळ्ळें? तू प्रोजेक्ट आणि ह्या पय तू ते सांग. तू डिसिजन ऑफ द चेअर. कसे डिसिजन ऑफ द चेअर? म्हणजे सगळे झाले. हांव सांगता डिसिजन ऑफ द चेअर. तरी तू बडबड करपाचे तू कर बडबड. बडबड क्वेश्चन दे. आताशे समाज तू सांग. तशे तू सांगपाक जाय रे तू सांग. Where will post office Mandre shifted to its original place? It's almost 1 year. कळ्ळें? आता 27 त्याचं मस्त नोट घे. सरपंच प्रश्न विचारपाक दिना मांद्रे गावात. प्रश्न कंप्लीट जावच्या पयली बंद केला म्हाका. तुझो प्रश्न व्हॅलिड ना. माझे उत्तर हा तेका. तेजो प्रश्न अनबायड हे बायस हा. कळ्ळें? ते काय अर्थच ना तेजे प्रश्न कितें विचारले. आनी तेका जर प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर जाय गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी कितें करता तेणी गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीच्या मिटिंगेक येवपाचें. आमी सगळो तपशील तेच्या फुड्यान दवरता. पंचायतीन पुलिसांचो तेको घेवन वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर रोख हाडपा खातीर पावलां उबारची अशें ॲडव्होकेट शहापूरकारान सांगलें. आयकात ताका कितें सांगपाचें आसा तें. पुलीस येवन तुमचा बांधकाम स्टॉप करपाक पावर आसा. सो जेणे करून पंचायत मंडळाचेर किंवा सरपंचाचेर खंयचोच प्रकारचो दबाव येवचो ना की असं करू नाका म्हणून. सो शक्य जर एखादा बेकायदेशीर बांधकाम स्थानिकांचा जर पावला जाल्यार ता जर तो आयकता बरे भशेन हें करपाक जाल्यार ताका तुमी घेवन बसा. ना जाल्यार मात्र फायनली प्रॉपर नोटीस काढून त्याची कॉपी एक पुलिसाक दिवची पडटली. जायते प्रकल्प उदकाची समस्या निर्माण करता, पूण ह्या प्रकल्पाक मान्यताय मेळपा खातीर मालमत्तेचो धनी साबार विभागांनी वता. देखून टीसीपी आणि पंचायत हांनी मेळोन मालमत्तेची संयुक्त तपासणी करची, मागीर तंत्रीक मंजुरी दिवची अशी मागणी सरपंचान सरकारकडे केला. प्रोजेक्टाच्या बाबतीत आम्ही ग्रामस्थांक क्लियर केलेले आसा की पळय
फायल कन्स्ट्रक्शन फायल आमच्याकडे कन्स्ट्रक्शन लायसन इश्यू करच्या खातीर फायल आमच्याकडे येता पण त्याच्या पयलीं जे कितें गव्हर्मेंट सोपस्कार आसता तो कन्सर्न ओनर कोण प्रॉपर्टी जो डेव्हलप करपाक सोदता तो वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन वता ती वेरियस डिपार्टमेंट ताका सनद दिता एग्रीकल्चर आसलेली प्रॉपर्टी नॉन एग्रीकल्चर करता ताज्या नंतर ती TCPन वयता TCPन टॅक्निकल क्लियरन्स दिता हेल्थाची NOC सॅनिटरी इन्स्पेक्टर दिता फायर NOC इफ मॅन्डेटरी फॉरेस्टाची NOC आनी एट द लास्ट पंचायती कडेन येता आनी पंचायती कडेन कितें मेळटा पळय पंचायती कडेन कितले दीस आसता 30 दीस आसता सो सरकारा कडेन म्हाजी मांद्रे गांवाच्या वतीन ग्रामस्थांच्या वतीन एक कळकळीची विनंती आहा की सर्टन अमेंडमेंट्स TCPन येवप गरजेचें आसा पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवप आनी पंचायतीचे आनी TCP डिपार्टमेंटाचे जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन कंडक्ट करून त्या प्रॉपर्टीचे त्याच्या नंतरच टेक्निकल क्लियरन्स इश्यू करपाचो. आता एकात मांद्रे ग्रामसभेत जाल्ल्या चर्चेचेर थळाव्यांचे मत. सांगपाचो जाल्यार आयज पाणया सारको इश्यू आयज मांद्रे गांवान व्हडलो जटील जायत गेला. पयलीं 10 वर्सां आमकां इतको प्रश्न पण आयज मांद्रे गांवचा पॉप्युलेशन इतक्या वाडला म्हणजे भायले लोक येवन गेले प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागले त्याच्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे फंडामेंटल रायट्स आसात आमचे इकॉलॉजी उदकाचो सॅनिटेशन हाचेर खंय तरी पोल्युशन जायत गेला आसा. त्या खातीर आमी सगळे जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाक जाय सो दॅट आमी एक अवेरनस गोंया भितर एक अवेरनस करपाचो हे प्रयत्न करतले. सो जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन तांकां एक ग्राउंड लेवल रियलिटी ह्या ऑफिसरांक कळून की हे लोकल जे आसा ते काय एक्चुअली वॉट इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग आयज काय प्रॉब्लम फेस करतात हे तांकां कळून आनी मागीर तेंच्यांनी आयज हाचा खंय तरी बसतात आनी परमिशन दितात. हो खंय तरी बंधन जावपाक जाय. खंय तरी आमकां सरपंच एक बरो उत्तर दिवपाक सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर दिवपा खातीर खंय तरी कमी पडला असो दिसून येता. आजच्या ओनर जो आसा ताणेन आमची जी पारंपारीक ट्रेडिशनल एक न्हंय आसा जी कोरगांवच्यान येता आनी मांद्रे जुनो हांगा येवन ती आमचे अरेबियन सीक मेळटा ताचेर ते रिव्हरीचेर आपणाची डॅब्रीज हाडून ताणेन भर मारलेली आसा नदीच्या पात्रांत. आतां नदीच्या पात्रांत जे नॅचरल रिसोर्सीस आमचे आसात तातूंत ही बेकायदेशीर हाडून डॅब्रीज मारप हातूंत ताजो कितें तरी एक हेतू आसतलो की जमीन आपले कडेन ती मेळोवन घेवप आनी कितें तरी करप. आतां ही डॅब्रीज ताणें मारलेली आसा पळय ती आमची टेनंटेड प्रॉपर्टी आसा ताका एडजस्टंट आसा. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काल म्हापसा हांगाच्या सेंट झेवियर कॉलेजीत ABVPच्या 8 वांगड्यांनी निशेध केल्या उपरांत कॉलेजच्या वेवस्थापनान हे घडणुकेचो निशेध केला. त्या भायर हळदोणेचो आमदार कार्लोस फेरेरान लेगीत ह्या घडणुकेचो निशेध केला. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान ABVPक तेंको दिल्ल्याचो आरोप NSOन केला. RSSतल्या विद्यार्थी संघटनेच्या ABVPच्या 8 वांगड्यांनी काल दनपारा म्हापसा हांगच्या सेंट झेवियर कॅम्पसाचेर हल्लो केलो. कामगार आनी ABVP आंदोलक हांच्या मदीं तोंडी वाद जाल्या उपरांत व्हड बोवाळ जालो. निदर्शकांनी कॅम्पसांत वर्गात बॅनर उबारून निशेध केलो. पळयात. कालचे घडणुकेविशीं महाविद्यालयान अधिकृत निवेदन जारी केला. पळयात. Being the largest college in Goa, safety of our students and staff is our priority. Hence, for their safety, classes were stopped and students were requested to leave the campus in order to avoid any untoward incidents. After which, the teachers rallied together to calm down this situation, but to no avail. Finally, Mamlatdar of Bardes was called and the situation was brought under control. We thank the police attached to Mapsa police station and the Mamlatdar for their timely assistance. Being an educational institution, we categorically state that St. Xavier's College condemns such unruly behavior,
I request all our students to dissociate themselves from any such unruly activities. NSUआयन आयज ABVPचेर आरोप केलो की ABVPचे 8 आंदोलन करप्यां मदले फकत 3 सेंट झेवियरचे विद्यार्थी, जाल्यार 2 गोयचे न्हय तर महाराष्ट्रातले. तांकां कितें सांगपाचें आसा ते पळयात. NSUI Goa strongly condemn this act done by ABVP Goa. They had some issue. The issue खातीर they disrupted the classes. They disrupted the practicals. They threatened the students to join their protest. They abused, they attacked the faculty members. They abused the principal, they abused the administrator, they abused the staff. त्या कॉलेजीन 2000 स्टुडंट शिकता झेवियर्स कॉलेजीन, पूण त्या प्रोटेस्टाक झेवियरांतले फक्त 3 स्टुडंट असले, 3 स्टुडंट, आणि बाकीचे 5 स्टुडंट दे वर आउटसायडर्स, आणि तातूंतले 2 स्टुडंट वर फ्रॉम महाराष्ट्र. ते तांबडी कोंकणी मारताले काल, तुम्ही पळयलें आसतलें. सो हू गेव देम रायट टू एंटर द कॅम्पस ऑफ झेवियर्स कॉलेज? तशेंच NSUआयन ताच्या निशेधात ABVPक तेंको दिल्ल्यान मुख्यमंत्र्याचेर गंभीर आरोप केल्यात. ABVPचो एक पोस्ट शेअर करताना NSUआयन ह्या पंगडान विधानसभा पयली मुख्यमंत्री सावंत हांका मेळून अशा निशेधा खातीर संरक्षण मागला असो आरोप केला. ऐकात. And this is done with the blessings of the ruling government, especially the Chief Minister Pramod Sawant. On 13th January, last week, he met the ABVP delegation. He met the ABVP delegation. तुम्ही दाखवता हांव, पळय तुम्ही. ओके, 13 जानेवारी. ओके, हेतून तो देशपांडे या, तो तांबडी कोंकणी मारतालो काल तो. ओके, तो सुद्धा सांगा. ओके, हेतून ते बरयता ABVP delegation met Chief Minister and discussed upcoming events. कसले upcoming events? This events was discussed at the Chief Minister chamber. कसले event? One event was to enter the Goa University campus at 1:30 AM and deface the entire building of Goa University. And second event was त्यांनी काल केला ते. हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें हे घडणुकेचो निषेध केला. महाविद्यालयात बेजारिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी चुकून ताका मजत मागपाक आपयले अशें आमदारान सांगले. ताका कितें सांगपाचें आसा तें आयकात. Due to a mistaken call, the call which was made to me thinking I was somebody's PA, frantically asking me for help at St. Xavier's College, I realized and came to know that some people claiming to be members of ABVP, which is the youth wing of the BJP, had stormed into St. Xavier's College in Mapsa and disrupted classes and were trying to infiltrate and probably create some law and order and disturbances and probably some violence. The teachers were panicky and the entire staff was worried. When I knew the gravity of the situation, I immediately called up the PI, who told me he had already gone to the site and visited. But nothing had been done till then, and therefore I was constrained to call Mr. Omveer Singh, our DIG, who immediately told me we will not tolerate such kind of things. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो. आयतारा दिवचल वाठारात विवेकानंद पर्यावरण जागृताय ब्रिगेड केरी 70 सायकल रॅली घडोवन हाडली. ह्या रॅलीत पणजे, फोंड्या, काणकोण आनी पेडण्या हेर वेगवेगळ्या वाठारांतले तरणाटे वांटेकार जाल्ले. म्हादयविशीं जागृताय करप आनी केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्ल्या कलसा भांडुरा प्रकल्पा आड निशेध उक्तावपाक हो रॅलीचो मुखेल हेत आसलो. सुमार 53 सायकल चलोवप्यांनी ह्या रॅलीत वांटो घेतिल्लो. पळया पुराय बातमी. डोंगर महाराष्ट्र तळेखोल हांगासर जाता. अशा जवळ 3 न्हंयांक एकत्र करून ही न्हंय जी आसा ती 25 किलोमीटर सुमार 21.5 किलोमीटर तिची जी लांबी आसा ती गोंयान आसा आनी उरलेली सगळी लांबी जी आसा ती न्हंयची महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान आसा. ह्या न्हंयचेर कर्नाटक निरावरी निगम जे आसा ते हलतरा प्रकल्प बांदपाचो आसा आनी त्याच्या सकयल महाराष्ट्र राज्य आसा तो कट्टिका नाला हांगासर तेंच्यांनी धरण जे आसा
विर्डी धरण प्रकल्प तो उबारलेलो आसा. मागीर एकाच न्हंयचेर 2 धरणां जाल्या उपरांत परिस्थिती कितें आसतली ती तुमी कल्पना करा. त्या शिवाय कर्नाटक राज्य नानोडा जिका आमी न्हंय म्हणटा त्या नानोडा न्हंयचेर एक धरण प्रकल्प जे कळसा आसा तो बांदपाचे आसा आनी तेच्या उपरांत खानापूर लागसार भांडुरा प्रकल्प बांदपाचे आसा. हे केवळ 3-4 असे जरी हांव उल्लेख केले तरी जवळ डझनभर धरणाचे प्रकल्प आसा. आनी आमी जेन्ना ह्या सायकल रॅलीन दक्षिण गोंयांतले लोक सहभागी जाल्ले आसा जायते फावटी म्हाका लोक विचारता की दक्षिण गोंयाचो संबंध कसो आसा ह्या सगळ्या प्रश्ना कडेन. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदता की गोंय राज्यान ज्यो 11 न्हंयो आसा म्हणजे आता एक नवीन न्हंय मेळ्ळ्या वाकडी न्हंय लोलये हांगासर आनी तश्यो 2 न्हंयो ज्यो आसा एक कालापूरची न्हंय आनी एक सांताक्रूजची जिचो उगम नागाळी जाता आनी कालापूरच्या न्हंयचो उबो दांडो जो आसा त्या परिसरांत जाता. अश्यो जवळ जवळ 15च्या वयर गोंयांत स्वतंत्र न्हंयो आसल्यो पूण आयज आमी आमच्या न्हंयाकूच विसरपाक लागलेले आसा. विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज केरी 70 यांनी ही म्हादईच्या जागृती निमित्तान सायकल रॅली म्हादईच्या पात्राच्या सायडीन ऑर्गनायज केल्या. तेचे खातीर पणजेची सायकलिंग क्लब ऑफ पणजे मागीर फोंडेची अजय डोंगरे सर आनी तेंची एंटायर सायकलिंग ग्रुप आमकां सपोर्ट केला. तशेंच काणकोण ते पेडण्या पर्यंत सायकलिस्ट हांगा आसा. बेसिकली दिस इज कम्प्लिटली अ नॉन पॉलिटिकल रायट टू जस्ट क्रिएट अवेरनेस अबाउट म्हादई कारण कर्नाटकान एक मोठो जन लढो उबो जाला. कारण कालच म्हाका अशें कळ्ळें की बेळगांवच्या एका संस्थेन ऑर्गनायज सांगला की बेळगांव ते जवळ 1000 लोक उपोशण करपाचे आसा जर म्हादई धरण जावना जाल्यार. सो आमच्या सरकाराचे हातीक फाटबळ दिवपा खातीर आमी गोंयांत आमच्या तरेन जाता तशी अवेरनेस करता आनी ही मुवमेंट आमी हांगा चालू दवरल्या. आमकां निश्चितपणे खात्री आसा की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आनी नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड म्हादई धरणाक कशेंच परमिशन दिवचे ना. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गांवगिऱ्या वाठारांनी धालांक सुरवात जाल्या. दीसभर घरात रावपी बायलां रातच्या वेळार धालो खेळपाक उमेदीन एकठांय जातात. सुखदुख्खा एकमेकाक सांगतात, पोटभर उलयतात, आदार घेतात पारंपारीक माध्यमाचो अर्थातूच धालांचो. पळया मर्डी वाड्यार धालांच्या मांडार बायलांनी खेळिल्लो धालो. गोंयचो धालो फामाद. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत साबार प्रकाराचो धालो पळोवपाक मेळटा. तातूंतलोच एक मोरजे मर्डी वाड्या वयलो वर्सुकी धालो. ह्या गांवांत बायलां 7 राती धालो खेळटात. ह्यो 7 राती ती धालांचे वेगवेगळे प्रकार करतात. देखीक फुगडी, कुंभार व मडकी, सावज, लग्न, मोर, पिंगळी करतात. पळोवयात काय मन भुलोवणे खीण. माझं नाव निर्मला. आम्ही वर्षाचे वर्ष हेच कार्यक्रम करतो.
निरनिराळे करतो. खेळ कसले कसले खेळतात? खेळ आम्ही पोवाळो खेळतो, गाडीने खेळतो, पाचेक खेळतो, सोट्याने खेळतो, देवळा करतो आणि खूप तऱ्हेचे खेळ करतो. मडके करतो. आता आमचो सध्या मडक्यांचो कार्यक्रम चालू आहे. 7 दीस झालो असतं तुमचं? 7 दीस आमचो जालो. पातेक बितेक रावप आणि अशीच मजा करप. निमाण्या दिसा म्हणजे अशी 5 आमची भुरगीं कार्यक्रम करतात. आणि फुगडी आणि हे डेली असतं 7 दीस? फुगडी आमची डेली दहा, पाताळी डेली दहा, 7 दीस. आता तू हे आता कसलो रोल खेळला? आम्ही आता मडक्यांचो. आणि तू कोण झाले आता? चोडू झाल्या. हां, मारिया झाले तू. माय माझी रोज मारिया आणि चोडू त्याचे मारिया. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकर. हवामान खात्याच्या अदमासाप्रमाण फुडल्या 24 वरांत राज्यात फाल्यां मेरेन उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियस वाडटलें, पूण फांतोडेर प्रवास करप्यांक हलके धुके दिसपाची शक्यताय आसा. सोमारा सूर्याचो उजवाड बरो आसतलो असो अदमास आसा. मळबात कुपा आसची नात. दनपार मेरेन तापमान 32 अंश सेल्सियसा मेरेन पावतले. उण्यांत उणें 20 ते 22 अंश सेल्सियस आसतले. फाल्यां सकाळी गोंय वाठारांत हलके धुके पडूं येता. सकाळी पयलींच प्रवास करतल्यांनी जतनाय घेवची, कारण कांय वाठारांनी धुके खूब खर आसूं येता. 27 तारखे मेरेन हवामान सुकें. सोमारा सकाळी पयलींच धुके पडपाची परिस्थिती. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फाल्यां मेरेन उण्यांत उणें 2 ते 3 डिग्री सेल्सियस. बोड धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.